मडकय बांदोड्या पंचायतीचो सरपंच रामचंद्र नायकाक देवयलो. ताच्या आड अविश्वास थाराव पास जालो. उपसरपंच मात सालवार ताच्या आडूय अविश्वासाची नोटीस दिल्ली, मात तो थाराव मतदानाक येवचे पयलींच रद्द जालो. 11तल्या सरपंचांनी मेळून सरपंचाक देवयला. सरपंचाक देवयलो तरी पंचायत सुदीन ढवळीकराचीच म्हूण पंच सांगतात. आज आम्ही सरपंचाचेर अविश्वास थाराव घातलो 21 तारखेक देवयलो दिल्लो. तो आज आम्ही मूव केलो. 6 जाणांच्या मेजॉरिटीन आज तो पास जालो आसा. आनी म्हणजे सरपंच कितें म्हणल्यार कितले आतां वर्स जाले आमची पंचायतीन कसलीच कामां जायनाशिल्लीं म्हणून आमी तेजे अविश्वास थाराव घातलो. आनी लोक म्हणटा की अशें तशें कितें कितें उलयता, पूण ही आतां बांदोडा पंचायत आसा ती ढवळीकर आसली, सुदीन ढवळीकर आशिल्ली आसा आनी हेचे फुडें आसतली बी. आज आम्ही सरपंच बांदोडा पंचायत आमचो सरपंच रामचंद्र नायकाचेर अविश्वास थाराव हाडलेलो. तो आज आमी मेजॉरिटीन 11 मेंबर आशिल्ले आमी. तातूंतल्या 6 जाणांच्या मेजॉरिटीन आमी तो हें केलो, मूव केलो. हांगा एक मुद्दम सांगन म्हाका दिसता सगळ्यांक, हो एक मेजर इशू आहा की आमी सरपंचाचेर जेन्ना नो कॉन्फिडन्स फायल केलें तेन्नाच्यान आयज मेरेन एक बरो इशू मडकयन चालू आहा, सगळ्यांनी गोंयभर चालू आहा की बांदोड्या पंचायत ही सुदीन ढवळीकरा विरुद्ध वचून उडयली. पूण हांव लोकांक सांगूंक सोदतां आमी सगळे 11 पंच सुदीन ढवळीकराचे आसा. हितून अजिबात दुबाव ना, पयशाचोय दुबाव ना. ह्यो ज्यो घडामोडी जाल्या ह्यो आमचे मातशा भितरले म्हणजे आमची जी कामां आहात तेजेर सगळ्या मातशें मनाक लागलें, खटकलें म्हणून ही घडामोडी जाल्या. आमी सरपंचाचेर अविश्वास हाडला आनी डेप्युटीजाचेर आमी फाटीं घेतलो. सो डेप्युटी उरले. भितर म्हाका अपॉयंट केल्लो एज ऑब्जर्वर. सो मोशन सरपंचाचे एगेन्स्ट आनी डेप्युटी सरपंच. सरपंचाचे मोशन पास जालें 6 against 5. प्रिजायडींग ऑफिसरान कंटिन्यू केलें तें डेप्युटी सरपंचाचें मोशन. सो आसले ते 5 मेंबरांनी मोशन मूव करूं ना. सो मोशन फेल जालें. पर्यटन मंत्र्याच्या फामिलीचो खंय अमेरिकेन जंकेट टूर चल्ला. सरकारी पैशाच्या उधळपट्टीचेर काँग्रेस सरकाराकडच्यान स्पश्टीकरण मागता. बांद्रेचो आमदार सोपटेन पेडणेचो मंत्री आमदार बाबू उसगांवकाराच्या खात्याच्या कारभाराचो पंचनामो केलो. नेमको टूर कित्याक आनी धाडला ते शिष्टमंडळ गोंयान येवन कितें दिवे लायतले काय म्हणून काँग्रेसीचो प्रश्न. अमेरिकन जो रोड शो आहा तेचे खर्च कितलो, तेचो आमकां फायदो कितलो जातलो, कोण कोण ह्या डेलिगेशना भितर आसा, डेलिगेशनाक क्रायटेरिया कितें, ट्युरिजम डिपार्टमेंट जावं ट्युरिजम मिनिस्ट्री हेतूनसून आजून पर्यंत ऑफिशियल ब्लॅक अँड व्हायट कांयच येवंक ना. आणि ह्या फुडलो जो सिजन जो येतलो ह्या सिजनाक अमेरिकन टुरिस्ट ह्या गोंयान आमच्या कितले येतले आनी त्याची पर्सेंटेज कितली आसतली, कितली वाडटली. ह्या गोंयच्या जनते समोर ओपन जायात, डॉक्युमेंटरी एविडन्स घेवन सांगात, नाजाल्यार तुमी त्यो ज्यो ज्यो भानगडी करतात ह्या डिपार्टमेंटान विथ डॉक्युमेंटरी एविडन्स सकट आमी जनते समोर ओपन करता. मोपाच्या नोकऱ्यांचेर ओपन डिबेटाक सोपटेची बाबूक चॅलेंज. पेडणेचो बस स्टँड खंय नरकासूर स्टँड जाला. बाबू मंत्री आसूनय खंय पेडण्याची कामां करूंक फेल. ह्या आमच्या पेडणेकारांक हांकां कितली जॉबाची अपॉइंटमेंट लेटरां हाडून ह्या मिनिस्टरान दिली. मिनिस्टराक हांव ओपन चॅलेंज करता, आमने सामने बसचे आनी विदीन 24 hours परत जो नाल फोडून त्या कामाची सुरवात केली. हे कितले हाडले. आमच्या पेडण्या तालुक्यात अंडर टुरिजम डिपार्टमेंट 2 हॉटेलां आसली. एक तेरेखोल फोर्ट जो आमचे एक्स CM आसतना कोणाक तरी 99 yearsच्या लिजाक दिलो. पेडणे मतदारसंघात एक गोवा दरबार नावाचे बऱ्यापैकी टुरिस्टाचे हॉटेल आसा. आज ते हॉटेल खंय तरी हो टुरिजम मिनिस्टर पेट्रोल पंपाक दिता. म्हाजे कडेन फूल डॉक्युमेंटरी फायल आसा. जेतून कितले कितले भानगडी आहा ते हांव ओपनली सांगूंक शकता, दाखोवंक शकता. आज ह्या मिनिस्टराक आनी तो सुद्धा टुरिजम मिनिस्टराक पेडण्याचो आमदार मिनिस्टर ह्या नात्यान त्याची जबाबदारी आसली ही फूल फ्लेज तो बस स्टँड ओपन करपाची. अजून एक ना. आज जर आमी थंय गेले प्रेसाक घेवन गेले जाल्यार थंय भितर बस स्टँड येवजी नरकासूर स्टँड जाल्लो आहा.
नरकासुराच्यो त्यो ज्यो हे असतात पळय स्ट्रक्चर ते भितन भरलेले आहात. प्रुडंटा खातीर व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.